म्हयन्या भितर वेंचणूक आनी पावल्या खणखणी प्रश्न, लोकांचे प्रश्न, तांच्यो कागाळी. नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आणि आज आमी आसात सानांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या बरोबर आसात TMCचे कॅन्डिडेट बाब जगदीश भोवे सर. सर नमस्कार. पहिले म्हणजे तुमचा प्रचार कसो चल्ला? एक्सलंट लो म्हजो जो प्रचार आसा तो फाटल्या 20-25 दीस पासून डोर टू डोर चालू आशिल्लो. ताच्या पयलीं ग्रूप कॉन्टॅक्ट्स आशिल्ले. वॉर्डाक मेळपाचो म्हजो प्रचार ऑलमोस्ट वी हॅव हीट ईच अँड एवरी डोर टू डोर आमी कॅम्पेनींग चालू केल्लें आनी आमच्यो सादारण 7 पंचायतींतल्यो 6 पंचायती आमी कंप्लीट केल्ल्यो. सो आमची एकूच उरल्या ती सेंट लॉरेन्स पंचायत, जी ऑलरेडी खिळखिळी करून उडयल्या सिल्वेरान. जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तो रातचें जो उडी मारून गेला आनी जी कितें बॅगां घेवन गेला ती खिळखिळी जाल्ली आसून ताचेर आमी चड कॉन्सन्ट्रेट करूंक वचूना. पूण लोकांच्या प्रश्नाचेर आमी डेफिनेटली कॉन्सन्ट्रेट करतले आक्षीन. कित्याक आक्षीन हो जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा तें डबल इंजीन सरकार फेल जालां. डबल इंजीन आतां एक सांगपा म्हणल्यार नितीन गडकरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक रेगुलेशन हाडलां की 15 वर्सांनी गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो. जाल्यार हो 20 वर्साचो आमदार कित्याक स्क्रॅप करनात ते? हो म्हजो प्रश्न आसा. 15 वर्सांनी फिटनेस टेस्ट घेवपाक जाय गाडयेची, जाल्यार ते RTO पासींग करता. हो 15 वर्सां आमदार आशिल्लो हो फेल गेला आनी हाजी फिटनेस टेस्ट घेनासतना हो परतो आनी 20 वर्सां चलता. सो फिटनेस एक्सपायरी जाल्या, इन्शुरन्स एक्सपायर जाल्या, सो ह्या आमदाराक घरा धाडपाक जाय आनी आक्षिकार ताका घरा धाडटले. सेंट लॉरेन्स पंचायतीचे लोक ताका घरा धाडटले. तुमचो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न हो. पण लोकांक जो सध्या जो वोटर आसा तांचो सगळ्यात मोठो एक प्रश्न आसा की वॉट वेंट रॉंग जे तुमकां TMCन येवचें पडलें. ही 5 वर्सां तुमी 2.5 वर्सां हो खेळ पळयशात जाल्यार हो गोंयांत जो चल्ला न्ही तो काँग्रेस लेड BJP सरकार. काँग्रेस लेड BJP सरकार हो गोंयांत आसा. आनी वॉट वेंट रॉंग हॅज स्टार्टेड फ्रॉम ZP. जेन्ना ZP इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें, हो जो धाकू मडकयकार निवडून आयला करमळेच्यान, सो तो ताच्या पयलीं काँग्रेसीचो मेंबर आशिल्लो. सो एका रातीन तो BJPन गेलो, BJPन निवडून आयलो आनी काँग्रेस BJPचो जो लिडर म्हणा तुमी, वॉट एवर यू से, द मेंबर म्हणा, हो एका रातीन काँग्रेसीन गेलो आनी बसलो आनी दोगांक भितरूच फायट जाली आनी BJP जायली. हे एक एग्जाम्पल. दुसरें, आतां मजा पळया, हो काँग्रेस आमदार 2017 निवडून आयिल्लो हांगा. कसो गेला तो सगळ्यांक खबर आसा. तो आतां BJPक बसता. आतां जो BJPचो कॅन्डिडेट आसा, सॉरी BJPचो मेंबर आशिल्लो जो ZPक बशिल्लो, तो आतां काँग्रेस कॅन्डिडेट जाला. हे इंटर एक्सचेंज चालू आसा. हे इंटर एक्सचेंज ऑफ काँग्रेस आनी BJP सरकार आसा आनी हे सेटींग करून म्हजी तिकेट उडयल्या. हे सेटींग तुमी स्टेट लेवल चालू आसा. सो ह्या BJP भ्रश्टाचारी सरकाराक जर घरा धाडटले जाल्यार आमकां अशी जी पार्टी जाय, जी पार्टी BJPक घरा धाडटली. हे डबल इंजीन सरकार 15 वर्सां गाडी स्क्रॅप जाता, हो आमदार स्क्रॅप जायना. पूण तो आमदार BJP आपल्याचेच जे ऑर्डिनन्स, रेग्युलेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन हाडटा ते थंयच उडयता. हाजी फिटनेस टेस्टूय घेवना. हाजी फिटनेस टेस्ट आतां 2022 लोक दितले. सो तुम्ही फक्त BJP आणि काँग्रेसीक ब्लेम करतात. कित्याक सोंपयली गोंय कोणें सोंपयलें? लोकांक हें कळपाचें आहा की तुम्ही गोवा फॉरवर्ड कांयच म्हणिनात. तें सोडा. पूण गोंय कोणें सोंपयलें? गोंय कोणें सोंपयलें? गोंय सोंपयलें, गोंय विकलें म्हणटा. आतां प्रचार सुद्दां पयशात गोंय विकलें, गोंय सोंपयलें. ही मिली जुली भगत काँग्रेसीन पयलीं सोंपयलें आनी मागीर BJPन सोंपयलें. सो हांकां घरा धाडूंकूच जाय न्ही. आनी अशी जी पार्टी जाय जी हांकां घरा धाडटली ह्या दोनूय पार्टींक. आनी ही पार्टी फक्त TMC. कित्याक सेंट्रलाक ताणें वेस्ट बेंगालाक करून दाखयलां कितें तें, आनी गोंयानूय आमी करून दाखयतले. आनी जे तुमी म्हणटा की आमी गोवा फॉरवर्डाक ब्लेम करना, सो इतलो ते मागीर गोवा फॉरवर्डान आशिल्लो, कॅम्पेनींग चालू केलें, डोर टू डोर केलें, एवरीथींग वी डीड. आय वेंट टू पीपल वीथ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी टॅग. आनी हे जे राजकारण काँग्रेस आनी BJPचें चालू आसा ते लोकल पार्टी खावन उडोवपाचे.
हे लोकल पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टीकूय ताणें खाली आनी MG पार्टीकूय खाली. नाल्यार तुमी फाटलो हिस्ट्री काडून पळया. जेन्ना आमी म्हणटा की काँग्रेस नॅशनल पार्टी हय. आणि बीजेपी हय. आता तुम्ही जो जातूर जॉईन जाल्यात हय. TMC हय. ती नॅशनल पार्टी. हय. सेकंडली गोंयान म्हणजे आता काँग्रेस म्हणटू खूब वर्सां जाली आसा, बीजेपी गोंयान भरपूर वर्सां जाली आसा. तर TMC जी आता नवीन जेन्ना एंट्री करता, तुम्ही कशे लोकांक कन्विन्स करू शकता, कशे कन्विन्स करतले? लोकांक चेंज जाय. आमकां लोकांक कन्विन्स करपाची गरज ना. लोकांक विश्वास ना. आज मायकल लोबो एका रातीन काँग्रेसी हातून गेलो. नांवां सुद्दां कळना हे केन्ना खंयची चेंज करता. काँग्रेसीन गेला. काँग्रेस कॅन्डिडेट जाला. वॉट गॅरंटी एनीबडी गिव्स दॅट ही वील अगेन नॉट टेक 10 पीपल इन द BJP. 2017 जेन्ना BJP सरकार आयलो 13 नंबर घेवन BJP सरकार आयलो तेन्ना एवरीवन एलेज मायकल लोबो इज द पर्सन बिहायंड टू पुट BJP गव्हर्मेंट इन प्लेस इवन वेन दे हॅव 13. सो वॉट गॅरंटी यू आर गिवींग दॅट दे वील नॉट शिफ्ट. आमी लोकांक चड प्रूव करपाची गरज ना. हे जे राजकारण आसा गोंयचे लोक खूब हुशार. हांवें फाटल्या फावटी आनी एका मुलाखतीक सांगिल्लें की गोवा केलो अजीबय म्हणून. सो हे लोक हांकां बूध शिकयताले. गोंयकार हे बुदवन हुशार आनी गोंयकारांक दिश्टी पडटा. सो वी आर इमर्जींग एज अ जेन्युइनली कॉम्पिटिशन फॉर दीस कॉम्बिनेशन. TMC कित्याक तर जे बरे व्हडले व्हडले लिडर आसा आज तुमी पळयशात जाल्यार एवरीवन इज कमींग टू TMC. एक एलिगेशन येता पोचिंग करता म्हणून. पोचिंग करपाक गरज ना. पोचिंग करप म्हणजे धरूंक भोंवप. हांगा तेच सोडून येता. हांगा ऑप्शनूच ना. कित्याक हांची तिकेटी कापल्या अर्द्यांच्यो, अर्द्यांचें सेटींग केलां आनी तिकेटी विकल्या आनी कोण रीच जाल्यार ते इलेक्शन जातकूच कळटलें. आता तुम्ही- तीस बॅगां भायर सरतलीं मागीर. आता तुम्ही म्हणलें की अजीब हे गोवा केलो हय. ऑब्वियसली आणि आमकां आमचो रिकॉर्डूय असो म्हणटा की गोंयाचे जे पॉलिटिक्स जे आहा ते वेगळ्या स्तराचे आहा आणि जे नॅशनल लेवलाचेर हे आसा राजकारण आहा ते वेगळे. म्हणजे कोणी इवन इवन जेन्ना पयलीं BJP हांगा आयिल्ली तेन्नाय तांकां हांगा सेटल जावपाक टायम लागलो हय. ऑब्वियसली, कारण काँग्रेस आसली आणि बाकीचे पक्ष आसलेले. हय. आता जेन्ना TMC एंटर करता, कारण पयलींच TMC बद्दल खूब इशू जाता, व्हडले व्हडले इशू जाले. हय. त्या इशू बद्दल हांव म्हणटा की वील गोवन्स डायजेस्ट दीस पॉलिटिक्स. कसले इशू जाले? इनिशियली नावाचे कसले म्हणजे issue कितें कितें नांवां अशें म्हणजे आयडियोलॉजी तांची मॅच जायना, हे जायना It is ते a- कशें आज सोशल मिडिया इतली पॉवरफूल आसा आनी हे जे गोंय विकूंक काडला म्हणटा तेच सोशल मिडिया चलयता. सो हो एक प्रचाराचो भाग. जेन्ना आमी ग्रावंड रियलिटी तुमी हांगा जे आयल्या ते TMC म्हणून येवना. तुमी गांवांत कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते पळोवंक आयला. कॅन्डिडेटाचो कितें तो फोकस आसा तो पळोवंक आयला. सो जो प्रचार जाल्लो आयिल्ली तेन्ना सो हाजेरूच कळटा सोशल मिडिया प्रचाराचेर की there is a fear in both the parties. It is a joint campaign, social media campaign by both these parties out of fear. So तशें कांयच ना. नाजाल्यार आमी जॉईन जावपाचो प्रश्नूच येना. The party, if you see all religions, TMC is a secular. प्रत्येक जाण जॉईन जाल्या. कोण जॉईन जावना तुमी दाखया. BJPन पळया, BJPन चिंतचें पडटा आमी हे आमदार हाडले हे येतले. हे आमदार आयले हो रिलीजन येतलो. हे आमदार आयले कॅन्डिडेट हे भंडारी समाज येतलो. तुमी गोंय म्हणून कित्याक पळयना? तुमी जाती धर्माचेर इलेक्शना कडेच कित्याक डिवायड करता? आज हे काकुवेद रिजर्वेशन मागता तुमी दिलें? दिवंक ना. इलेक्शना टायमार तुमी वयर काडटात. मागीर हांकां रस्त्यार सोडटा. सो फक्त मताचें राजकारण करपा पुरते 10 दिसांक हांकां वापरप आनी सोडप. फॅसिलिटी खंय पावता? आयज अश्यो एरियाज आसा आमच्यो ST एरियाज आसा किंवा वॉर्ड्स आसा विच आर अंडर डेवलप. तांकां बाबड्यांक सद्या रोड्स ना, उदक ना. हे सादारण तुमी भोंवा. रोड्स आनी उदक सोडाच. लायट मेळना, जॉब्स मेळना. रिजर्वेशन आसून जॉबांक जॉब मेळना ह्या कम्युनिटीक. सो कितें फायदो आसा? आता जेन्ना तुम्ही वता कॉन्स्टिट्युशन भोंवता तेन्ना जगदीश भोबे इज दॅट फर्स्ट थिंग वॉट पीपल सी पीपल विल सी हिज वर्क. ताचे सगळे ताका क्लीन मनीस जाय. लोकांक गुंडा MLA नाका. लोकांक करप्ट MLA नाका. लोकांक फटींग MLA नाका. सो पीपल वील लूक फर्स्ट फॉर द इमेज. हाजें शिक्षण कितलें? वेन यू आर इन पब्लीक लायफ यू हॅव टू बी व्हेरी ओपन टू एनी डिबेट. सो आय एम रेडी टू फॉर एनी डिबेट विथ सिल्वेरा. ताजे करप्शना बाबतींत ताजे अगेन तुमी विचारता परते परते ताजे कित्याक काडटा? बिकॉज ही इज माय ओपोनंट. सो
इमेज लोक मनशाक पळयतले आनी पार्टी कितली सिन्सियर आसा ह्या फटींग लोकांक घरा धाडपाक, फटींग पार्टींक घरा धाडपाक हे लोक पळयतले. त्या खातीर म्हणटा हांव लोक अवेर आसा, अवेरनस आसा, दॅट इज ऑलरेडी क्रिएटेड. सोशल मिडिया कॅम्पेन व्हडलो चलयलो नेगेटीव, कांय फरक पडपाचो ना. ग्रावंड रियलिटी इज कंप्लिटली डिफरंट. आज आमदारा कडेन भुरग्यांक लागून प्ले ग्रावंड्स दिवंक जावना, भुरग्यांक लागून जॉब दिवंक जायना. हांगा GMCनी येदो व्हडलो इशू चलता जॉबाचो. हो तिकेट कापत म्हणून ओग्गी बसता. हो झगडत ना विश्वजीत राणे कडेन, हो झगडत ना CMा कडेन. बाबा आपल्याक कस्टडीन जॉब ना, आपूण झगडटलो, आपूण मोर्चा हाडटलो. तोंडांनी एकलोच वता आनी मोर्चा घेता. हाजी तिकेटीची पयली गॅरंटी नाशिल्ली म्हणून हो ही वॉज नॉट रेडी टू फायट. वी आर वीथ द पीपल. आमी लोकां बरोबर रावतले आनी आमी झगडटले. आमकां तिकेट मागीर पयली आमचो स्वातंत्र्यातलो लोक. स्वातंत्र्य फर्स्ट म्हणटा, वीच वी वील शो स्वातंत्र्य फर्स्ट. कोणी म्हणटा दीस फर्स्ट, दॅट फर्स्ट, पणजी फर्स्ट, हे फर्स्ट. सो स्वातंत्र्य फर्स्ट करपाचो टायम आयलो. आता हालींच खूब लिडर्स जॉईन जातात, हय. बरोबर आहा. पण त्या वांगडाच थोडे जॉईन जाल्ले वता, प्रॉमिनंट फिगर सुद्दां भायर सरले. हय, हय. ताजे बद्दल तुमचें कितें मत? दॅट वन शूड आस्क द काँग्रेस पार्टी फर्स्ट. रेजिनाल जो हांगा थंय गेला, रेजिनाल वॉज अपसेट आय फील द वे स्टेटमेंट्स वर कमींग आनी मातसो हें आशिल्लें ताका. देन ही फेल ओके दीस इज द रायट पार्टी. मागीर ताका कितें जालें हांव नको, ही हॅज लेफ्ट दॅट पार्टी. नाव अगेन काँग्रेस हॅज डिच्ड हिम. सो वी डोंट नो वॉट एवर इंटरनल. ना मोरेन रिबोलो म्हणटा तो BJPन गेलो, तो परतो येवन हांगा आयलो. सो तांच्या भितर काँग्रेस BJPचें सेटींग चालूच आसा. ताजो ब्लेम तुमी TMCचेर घालनाका. You are blaming TMC for somebody in setting with Congress and BJP. I am not talking one particular of regional. In general उलयता जे काँग्रेसमॅन किंवा जे BJP पर्सन आसा ते बार्टर सिस्टम चल्ल्या. आता जी पक्ष बदलाची जी राजनीती चल्ल्या, राजकारण चल्लां, ताजे बद्दल कितें म्हणणें? कारण इतके लेवलाचेर पावलां की आज हांव सकाळीं तुमच्या वांगडा वतालो, सांजचो म्हाका खबर आसचें की तुमी कोणा जवळ आसतले. असले लेवलाचेर राजकारण जालें. ताजे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? एक गजाल आसा, दीस इज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, रायट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटीक. सो आमच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे प्रत्येक विचाराच्यो पार्ट्योस येता. हाच्या पयलीं कितें जाता, आतां अवेरनेस वाडला, प्रत्येकाचे विचार डायवर्सिटी आयल्या. वी से इंडिया इज अ डायवर्स कंट्री, युनिटी इन डायवर्सिटी. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट देर वील बी मेनी पार्टीज आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट देर वील बी वेगळे वेगळे विचार आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट वीथ वेगळे वेगळे विचार वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर. सो तुमी जे उलयताले ते एक तेंपार काँग्रेस आनी BJP दोनूच मेजर पार्टी आशिल्ली. ताचे पयलीं युनायटेड गोवन्स आनी MG आशिल्ली. सो दीस वॉज द हिस्ट्री इफ यू सी. सो आतां डेमोक्रेटीक आनी एज्युकेशन लेवल वाडला, अवेरनेस वाडला सोशल, हातूंत खूब पार्टी आयल्या. प्रत्येक जाण आपल्याक जी पार्टी किंवा आपल्याचे विचार पडटा त्या पार्टीन वता आनी त्या प्रमाणे आपूण ती आयडियोलॉजी घेवन वता. एकदां ताका पटना तो चेंज करता शिफ्ट. बट इट इज ऑलवेज गूड दॅट वॉट एवर यू डू वेन यू गो बिफोर द पब्लीक किंवा गोंयच्या लोकां कडेन तूं डिसायड कर बाबा ह्या पार्टीन आपूण झगडटलो आनी ह्या लोकांनी तुका निवडून हाडटकूच आपूण डिफेक्ट करून वचना. वेदर यू आर इन रुलींग, वेदर यू आर इन ओपोजिशन, वेदर लोकांचें काम जाता काय जायना. यू स्टे वीथ द पार्टी वन्स यू गो बिफोर पीपल बिफोर फायलींग नॉमिनेशन. I would send a message to every politician from Goa, every candidate from Goa, whoever is changing the parties, for whatever it may be, ideology, this, that, because we are, as I said, it is diverse. Once you file nomination, once you fight it out, stay with that party. Whether you lose, you go, you win. ह्या रातचे 17चे वयल्यान दोनाचेर हाडनाकात, फटींगपणां करनाकात, लोकांचो विश्वास तोडनाकात. आनी ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना तुमी हो प्रश्न काडला तेन्ना हांव तुमकां सांगता स्वातंत्र्याच्या लोकांक की नॉमिनेशन भरलें हांवें ह्या पार्टीचेर, TMC पार्टीन कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. आय एम गिवींग ओपन दीस थिंग दॅट आय वील नॉट डिफेक्ट फ्रॉम TMC फॉर नेक्स्ट 5 years. आय वील नॉट चीट स्वातंत्र्य पीपल. हांव लोकां बरोबर रावतलो. लोकांनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी, संदी दिवची, म्हाका मत मारचें, निवडून हाडचें आनी म्हजी जेन्युनिटी पळोवची. कित्याक हो 20 वर्सांचो आमदार चेंज करीत आसा.
बद्दल उलयलें. हय आतां तुमचो जो कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा हय म्हणजे खंयचो एरिया लागता तुमकां सद्या? आमकां लागता 7 विलेज पंचायत. स्टार्ट्स विथ बांबोली कुडका तलावली, सेकंड इज सिरिदांव पाले, थर्ड इज गोवा वेल्ल्या, फोर्थ बाती, फिफ्थ तुमकां लागता नेवरा, सिक्स्थ लागता तुमकां आजोशी मंडूर आनी सेवेंथ इज अवर सेंट लॉरेन्स वीच इज आगासाई. सो 7 पंचायती लागता. हय. जाल्यार आतां जो तुमचो जो मुळावो थळावो जे प्रश्न आसात जे लोकांचे प्रश्न आहात त्या प्रश्ना कडेन वळया. हय म्हणजे कशें म्हणून कितें म्हणून प्रश्न आहात तुमचे आतां सद्या? मेन मातसो तुमी जर कॅमेरा घुवणायत न्ही हांगाच तुमचो प्रश्न दिश्टी पडटलो. प्रश्न आनी सांगची गरज ना, मातसो तुमी पळया वयरूय लोक रावल्या. हो आतांचे 2 दिसाचो इशू न्ही, हो रस्तो पळया. पीपल आर क्रायींग हियर फॉर लास्ट 15 इयर्स, 17 वर्सां जाली ते रस्तो सोदता. बेसीक इज लँडलॉर्डाची NOC ती तांचे कडेन आसा. प्रपोजल मूव जावन फक्त थंय एप्रूव करपा जाय. हाजो टायम ना. म्हाका विचारा हो बाबडो मोटरसायकल पायलट दाखया, तो आतां वतालो, ताका कांय सांगूं ना, तो घरा वतालो. तुजे रस्तो दाखोवंक हाडला, तूं रस्त्याचो प्रॉब्लेम कितें तो सांग म्हाका. आमकां उदक ना आनी रस्तो ना आनी हे सगळे लायटी पेट्टा तो मदीं आतां खांबो आहा पळय तो हेजी लायट बंद दवरता. हय तीच लायट लोक पळया कशे चलता. ताका लागून मातशें पळय मातशें आमकां. हाजे आनी इट्स अ बिग जोक दॅट डज MLA हॅज गॉन फॉर द पर्पज ऑफ डेव्हलपमेंट. देर आर हावजीस, दोनूय सायडीक घरां आसा आनी पावसान तांची परिस्थिती बिकट आसा. तो 2दा मोटरसायकल पायलट तो सकाळी फुडें भाडें बांदना जाल्यार सांजचें ताजें घर चलना. तो 2दा हांगा मोटरसायकलीन पडला. आतां तो म्हणटा बायकाचे टायर आपल्याक 6 म्हयने वयर येना. सो अशे जे बारीक लोकांची जीण आनी हराम करून दवरलेली आसा. सो डेव्हलपमेंटाचो जेन्ना प्रश्न उलयता आमी, दीस इज द डेव्हलपमेंट फॉर लास्ट 20 इयर्स. हे इंजीन हे जे गाडी स्क्रॅप जाल्या ती गाडी स्क्रॅप जाली ती उडोवपाची वेळ आयला. जाल्यार हो जो रस्त्याचो प्रश्न आहा तो तुमी म्हणटा की गेली 20 वर्सां जालो ना, कांय सुटावो जावना. जाल्यार तुमी आतां जेन्ना म्हणटात की हो सुटावो जावपाक जाय, जाल्यार तुमचे ते कितें तकलेन आसतलें. डेफिनेटली. सो वॉट आर युअर आयडियाज? हाका तुमकां कितें लागता, फक्त आमदाराची जिद्द लागता. तो फाल्यां PWD मिनिस्टर जावं नाल्यार तो फाल्यां CM जावं, तो आमच्या साताराच्या लोकांच्या वयर न्ही. आनी जो CM आनी PWD मिनिस्टर आसा ताका आमी प्रपोज करता म्हणून जाता. एज एन MLA जर हांव आसत, हांव प्रपोज केलें जाल्यार जातलो. आनी ताजे कडेन झगडपाची कापास्ताद आसपा जाय. तूं फाल्यां तो CM आनी तो म्हजी फुडल्या इलेक्शनाक तिकेट कापतलो म्हणून जर ओगी बसत जाल्यार हें काम जावपाचें ना. ही जिद्द आमचे कडेन आसा. बाब चर्चिल सदां म्हणटा तिकेट लोकांची म्हणून. सो आय वील गो वीथ द सेम वर्ड. आमकां लोकांची तिकेट जाय, आमकां पार्टेची तिकेट गरज ना. उदकाचो इशू आसा. 48 वरां उदक येना. GMC लागीं आसा. GMC कडल्यान सकयल्या गांवांनी जे ओल्ड बांबोली म्हणटा किंवा जुवारी म्हणटा किंवा सिरिदांव म्हणटा किंवा पाळ्या म्हणटा, सो त्या एरियाक उदकूच ना. ही आतां कुडका एरिया, आमी आयल्या ते कुडका एरियाक, जी जुवारी सिरदांव पाले ओल्ड बांबोली वीच जस्ट 3 to 4 किलोमिटर्स फ्रॉम पेंजीम. पणजेच्यान 4 किलोमिटर गांवांनी जर उदक येना जाल्यार आनी कसलो डेव्हलपमेंट, कपलाचो डेव्हलपमेंट. सो ह्या खातीर म्हणटा इंजीन स्क्रॅप, गाडी स्क्रॅप. वेन आय से आय जस्टिफाय इट वीथ एविडन्स. बेश्टेच तोंडाक आयले डेव्हलपमेंट केलो म्हणून चलना. दीस इज हाव सी द पीपल वॉकिंग अरावंड. सातांद्रेन व्हडले स्टेडियम बांदप कितले 10 कोटी, 15 कोटी, 20 कोटी. श्यामाप्रसाद आसा आमच्या बॉर्डरीचेर. हांगा आसा GMC कडेन मेडिकला कडेन आसा स्टेडियम. 30% फक्त कमिशन खावप बांदता आसतना, तो ग्रावंड पाड घालप. आमच्या लोकल भुरग्यांक यूजूच ना त्या ग्रावंडाचे व्हडल्या. सो हो तुमकां हाडला, हो सगळ्या गोंयांक कळपाक हो BJPचो सरकाराचो डेव्हलपमेंट 10 वर्साचो. हो 10 वर्साचो जे म्हणटा गोंयान डेव्हलपमेंट केला, व्हडले ब्रीज बांदल्या, ते आमकां कांय फायद्याचें ना. जसो स्टेडियम बांदला 30% आनी आमच्या गांवच्या एकल्या भुरग्याक वचूंक मेळना. सो म्हाजे प्लॅन्स आसा सातांद्रे खातीर धाकटे प्ले फिल्ड्स करपाचे, फुटसाल टायप प्ले फिल्ड्स, किंवा भुरगे चडशे हांगा कितें प्रमोट करता 6 अ सायड,
5 असायड 7 असायड. सो इफ यू हॅव दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका चड कॉस्ट येना, एप्रोवलाकूय चड गरज ना, पयशाची चड फंड अवेलेबिलिटी गरज ना, थोड्या पयशांनी जाता. आनी तो ग्रावंडाचेर भुरगे खेळूंक शकतले. नेसेसिटी ऑफ द ग्राउंड्स वीच वी ऑलरेडी हॅव प्लॅन्स. Infrastructure development म्हणून I will not suggest big infrastructure. We will suggest small infrastructures. आज आमच्या सादारण भुरग्यांक टेबल टेनीस कितें खबर ना. टेबल टेनीस कोर्ट स्टेडियम धाकटो बांदपाक कितलो जागो जाय, कितलो कॉस्ट इनवॉल्व आसा. एक 20-30 लाखां भितर जाता. तो 15 कोटीचो स्टेडियम बांदून टीटी खेळपा भितरूच सरूंक मेळना. सो टीटी ना आमचे कडेन, बास्केटबॉल ना, बाकीचे कितले स्पोर्ट्स फिजिकल एक्झर्शन किंवा एक्सरसाइज कांयच ना. सी वी से हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ कशी, एक्सरसाइज केल्यार हेल्थ, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्यार हेल्थ, आनी ऑटोमॅटीक वेल्थ. बिकॉज यू कॅन वर्क बेटर, यू कॅन परफॉर्म बेटर, यू डेवलप कॉन्फिडन्स. एज अ स्पोर्ट्समॅन आय नो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॅविंग अ गुड हेल्थ. सो आमचे प्लॅन्स आसा धाकटे धाकटे. एक स्विमींग पूल ना. आयज अशी परिस्थिती आयल्या की आमची आजोशी चर्च आसा आमची, आजोशी चर्चीन कंट्रिब्युशन काडून स्विमींग पूल बांदला. दॅट इज द ओन्ली पब्लीक स्विमींग पूल इन होल सातांद्रे. आमकां स्विमींग पुलान जाय जाल्यार हांकां 7 स्टार हांव नको कितें मेळटा तें, थंय एक हयाताचो आसा, थंय वचून हो न्हाता जाल्यार नको. आमकां पणजे वचचें पडटा इंडोरा कडेन. सर हो जो वाठार जो आसा तुमचो, पळोवंक गेल्यार मोस्टली जे हांगसरले लोकल्स आहा ते कश्टकरी समाज कशे म्हणजे भाजी रोवन अशें करून पोट भरपी. सो तांच्या खातीर तुमचो कितें प्लॅन आनी सद्याक कितें तांकां जाय? बेसिकली एक वेंडिंग झोन्स जाय. वेंडिंग झोन म्हणजे कशा पद्दतीन की हांगा जे लोकल भाजी पिकता, आमचो हायवे जाल्ले आसा, सो इट इज अनसेफ. तुमी बारीक पळयशात जाल्यार आमकां मार्केट ना हांगा, मार्केट यार्ड ना. सो जो मुवमेंट येता ते चडशे रस्त्या सायडीक बसता आनी इट इज रिस्कींग देयर लायफ. पोट भरपा जाय, भुकेन मरच्या परस अशें केल्लें बरें. सो खंय तरी सेल करपा जाय. तो भाजयेक मागणी आसता न्ही, गांवठी भाजी म्हणटकूच. सो तांकां एक वेंडिंग झोन्स करप प्रत्येक विलेज, मे बी इल्लो जागो एक्वायर करून. सेकंडली प्रॉपर फॅसिलिटी. आतां बांबोळे सारके जाग्यार यू आर हॅरेसिंग लोकल्स. गाडे काडून कितें फायदो केलो, आतां तें पार्किंग केलां, परतें ट्रॅफीक जाम जाता. ट्रॅफीक जामाचेर तुमी पळयात न्ही अजून, ट्रॅफीक जाम जाता म्हणून गाडे काडले म्हणलें, सॉल्व जालो तुमचो ट्रॅफीक जाम इशू. सो इट वॉज एन एक्सक्यूज टू तांकां मुळा सकट काडपाचो. ट्रॅफीक जाम उरलो, एम्बुलन्स अजून ब्लॉक जाता. पूण गाडेकारांक जे पोट कश्टकरी समाज आसा तांकां हांव उबारले, अजून सॉल्व जायना. म्हजें प्रॉमीस तांकां सेक्युरिटी दिवपाची. सकाळीं जेन्ना बसता ते भियोन बसता, पुलीस केन्ना उबारतले काय म्हणून तांकां. पुलिसूय रायट आसा, कित्याक तांकां सेफ्टीक लागून उबारता. पूण घरा रावन उपाशी मारपाचें, माल आसा तो कुसोवपाचो कश्ट करून. सो इट इज नेसेसिटी दॅट वी गीव देम प्रॉपर सेफ वेंडिंग झोन्स एलोंग हायवे एक्वायर करून किंवा कितें करून ज्या जाग्यार दे कॅन सेल देयर गुड्स. आज अशी परिस्थिती ना, कोविडा टायमार आमकां इफेक्ट जालो. तूं म्हापशां आनी मडगांव हांगचो माल एक्चुली पयलीं म्हापशां वतालो, म्हापशां मार्केट, बाणस्तारी मार्केटान. सो कोविडाक लागून तांकां मालूय व्हरूंक मेळना, लोकूय येना, मार्केट्स बंद जाले. सो हे जे स्मॉल वेंडर्स आसा, वील हेल्प देम आउट. वेजिटेबल वेंडर धर तूं, फ्रूट धर तूं, नाल्ल धर तूं. आतां पायलट्स आसा आमचो पिलार पायलट स्टँड आसा. मेजर इशू इज सेक्युरिटी ऑफ डुईंग बिजनेस. जी 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 भितरल्यान ताकद जाय, हांव बाबा बिजनेस करता पण आपणाक कोण हालोवचा ना, ती सेक्युरिटी आमी दितले एलोंग वीथ देर सेफ्टी फॉर देर लायफ. हांव एक जाणट्या लोकां कडेन बी जायतें उलयतालो की इंटरेक्शन जेन्ना खंय वॉर्डान बिटान वता तेन्ना हांव सदांच म्हणटा तांचें एज्युकेशन कमी आसत, कित्याक पयलींची पिढी न्ही, बट दे आर व्हेरी इंटेलिजंट वेन इट कम्स टू वोटींग. आमी पूण भुरगे मातशे डायवर्ट जाता सोशल मिडिया पळोवन. तांणी 40-50 वर्सां इलेक्शनां केल्या. दे वील नेवर वोट विदावट एप्लायींग देयर मायंड. तूं कितलीं आमिशां दी, कितलेंय सांग तांकां, कोण म्हणटा पयशांनी जिखता, ना, दे वील एप्लाय देयर मायंड एंड दे वील वोट. टीएमसीचे 3 प्रॉमिसीस ज्यो तुमी आतां अनाउन्स केल्या, हय, त्यो तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयभर सोडात, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कशे उपकारा पडटले, म्हणजे युजाक पडटले? सो हांगा जी गृह आदार आसा 5,000ची ती आमी एनहान्स करता. सो ती डेफिनेटली तांकां हेल्प जातलो. दुसरें युवा शक्ती,
हांगा अनएम्प्लॉयमेंट इशू इज मेजर. तुम्ही पळयशात प्रत्येक कडेन यूथ इज एजिटेटेड. GMC जॉब ना, हांगा जॉब ना, थंय जॉब ना. आमचे लोक भुरगे आसा ते स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपाचे आनी तांचो सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपाक वी हॅव टू हेल्प देम फायनान्शियली. दे आर रेडी टू रिपे. ते म्हणटा आमकां काम करपाक प्रॉब्लेम ना, आमकां लज दिसना, आमी कसलेंय काम करता, आमकां फायनान्शियल बॅकअप दिया, वील रिपे. दीस इज द इंटरॅक्शन. आमकां तुमचे फुकट पयशे नाका 20 लाख. वील कम बॅक टू, वील अर्न अँड गिव बॅक. We Goans have self-respect and they will never cheat, and we are known as non-cheaters than rest of the India. We are very connected to the land. So हे भुरगे आमचे जे आमी हेल्प करतले तांकां, we have 100% assurance they will work with self-respect, they will get the respect. Thirdly, जी घराची स्कीम आसा, हांगा जायती टेनंटेड लँड आसा. कित्याक आमची ST SC कम्युनिटी खूब आसा. सो मालकी हक्क जो आसा दॅट इज अ मेजर इशू ऑल ओवर गोंय आसा तो. सो तो सॉर्ट आउट जातलो मेजर वे. सो आमी ती 50,000 घरां प्रॉमीस केल्या. आतां 50,000 घरां प्रॉमीस केल्या म्हणजे कितें, घरां त्या लोकांक फॅमिली ना, घर ना अशें न्ही. प्रत्येकाक घर आसा. आवर कल्चर इज ऑफ जॉयंट फॅमिलीज. आमचे गोंयकार आसा जॉयंट फॅमिलीन रावता. आज एकल्याक 2-2, 3-3 भुरगे, फॅमिली ग्रो जाल्या, तांकां भुरगीं जाल्या ओवर द इयर्स. सो कन्स्टंट ऑफ स्पेस आसा. सो फॉर देम ऑल्सो दे नीड द हावज. इट इज नॉट देर आर आय डोंट थिंक देर वील बी हार्डली व्हेरी फ्यू विदाउट होम्स. थोडे रेंटेड रावता, तेय फायदो घेवंक शकता. शेवटाक जेन्ना तुमचे जे वोटर्स तुमकां पळयतात तांकां तुमची कितें मॅसेज आसतली? तांकां एक मॅसेज आसतली, तुमी 14 फेब्रुवारीक घरांतल्यान भायर सरून एक बदल घडोवन हाडात. 2 फुलाचेर मत मारून म्हाका निवडून हाडात जगदीश बोबेक. तुमचो आमदार म्हणून स्वातंत्र्य कॉन्स्टिट्युशन धाडा. हे तुमचे कडेन हांव हात जोडून मागतां. दुसरें, तुमकां हांव एक प्रुडंट मिडियाचेर व्हेरी स्ट्रॉंग मॅसेज दिता की आमी रातची बॅग घेवन वचचे ना. आय वील स्टे वीथ TMC फॉर नेक्स्ट 5 years, इवन आफ्टर दॅट इफ गिवन अ ऑपॉर्च्युनिटी. बट हे 5 वर्साचोच प्रोग्राम करया, कित्याक आमकां स्क्रॅप जावपाचें ना 15 वर्सां चलून. आमकां लायफान रावपाक जाय, जगपाक जाय. सो तेन्ना आमी एक फर्स्ट थिंग इज वी वील नॉट डिफेक्ट. सेकंड थिंग, हे जे इश्यूज आमी घेतल्या, वी ऑलरेडी हॅव प्लॅन्स. यू गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी हे प्लॅन्स सॉल्व करपाक आनी लोकांचे लायफ आमचे सातारचे लायफ लोकांचे की सुदारपाक, बरी जीण हाडपाक, घरान हांसतें खेळटें वातावरण हाडपाक. कित्याक आज जॉब आनी बाकीचें सगळें मेळत जाल्यार तें वातावरण येता आनी घरान सूख समृद्धी हाडपाक. देव बरें करूं. सर, तुम्ही तुमची कॅम्पेनिंग मोठ्या हेजेर चल्ला तरी सुद्दां तुमी तुमचो तो वेळांतलो वेळ काडून आमकां तुमकां थोडो वेळ दिलो त्या बद्दल देव बरें करूं. तशेंच आमी आसले आज सानांद्रेच्या ह्या वाठारांत TMCचे लिडर आमचे बरोबर आसले आनी आमचे कार्यक्रम प्रुडंटाचो राजकारण तेन्ना पळयत रावात प्रुडंट.